विसवा उपरांत तुमकां येवकार। फॉर्मेलिनाचो नुस्त्यान जावपी वापरा संदर्भात सरकारा कडल्यान कांय म्हत्वाची म्हायती मेळना। हातूंतले कितलेशेच प्रश्न अजूनय अपूर्ण आसात। FDA विभागा कडेन तपास करपाक फाव ती साधन सुविधा नाशिल्ल्यान परप्रांतांतल्यान येवपी नुस्त्याचेर राज्यान बंदी घालची म्हण मागणी काँग्रेसीन केल्या। RDX गो ब्युरो रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फरन्साचो एकूच इश्यू आसा जो फॉर्मेलिनाचो इश्यू जो गोंयभर गाजलेलो आसा आनीक लोकांच्या मागणेनुसार सरकारान जे इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन जावपाक जाय आशिल्लें तें आजुनूय केल्लें ना। FDA कडेन जर RTI मागले जाल्यार FDA डायरेक्टर आनी FDA ऑफिस RTIचे रिप्लायज दिनात। इवन दर ते सेक्शन 7(1) हाचे हेजे प्रमाणे विदीन 48 hours RTI रिप्लाय दिवपाचे जेन्ना हेल्थाचे हेजेर म्हणजे एमर्जन्सी आसपाक शकता, इट्स अ लायफ ऑर लिबर्टी, त्या टायमार विदीन 48 hours एक्चुअली ते RTI रिप्लाय करपाक जाय। त्यो रिप्लाय दिली वचनात म्हणजे इन्फॉर्मेशन लिपोवपाचो प्रयत्न FDAचो डायरेक्टर करता। एक दिसाक 2 रिपोर्ट पब्लीश जाले की सकाळचो एक रिपोर्ट जंय फॉर्मेलिन प्रेजेंस आसा म्हणून मेळटा आनी सांजचो परत ते परमिसेबल लिमिटांतल्यान पावता। ह्या हेजेर मुख्यमंत्र्यानूय आजून मेरेन एक शब्द सुद्दां हाचेर काडूना, ना फिशींग मिनिस्टरान काडूना, ना हेल्थ मिनिस्टरान काडूना जेजे अंडर ते FDA येता। सो तमाम गोंयच्या लोकां मदीं हो दुबाव सामको दृढ जाल्लो आसा की आमी फॉर्मेलिन प्रेजेंस आशिल्लेंच नुस्तें खाता म्हणून। कारण गव्हर्मेंटाच्या त्या डिस्कशना असेंब्लीक खंयच मुख्यमंत्र्यान ते FDAचे 2 रिपोर्ट कशे जाले तेजे बद्दल एक उद्गार काडलो ना। ते परमिसिबल लिमीट कितले त्या हेजेरूय मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन कांयच दिल्ली ना। सो कितली सुद्दां आसले जाल्यार ते परमिसिबल लिमीट जाता। सो हे जे प्रश्न येत व्हडले गोंयच्या लोकांच्या मुखार आयिल्ले आसात ताका लोकांक उत्तर मेळिल्लें ना। आनी एक जो दुबाव निर्माण जाल्लो आसा जे सायंटिस्ट उलयल्यात की फॉर्मेलिन रॅप केलें नुस्तें खालें जाल्यार कॅन्सरस आसता म्हणून, ते कॅन्सर जावपाक शक्यता आसता। एंटायर डिस्कशनाक मुख्यमंत्र्यान त्या विशयाचेरूय टच केलें ना। आयज खुबशे जाणांचे कॅन्सराचे दुयेंस हें मेळटा आनीक तो दुबाव लोकां भितर सरकारान क्लियर करपाक जाय की फॉर्मेलिन घातलेलें नुस्तें खालें जाल्यार आनी तें खाल्ल्यान कॅन्सराचें आनी हाजें लिंक कितें आसा काय ना, की हो गव्हर्मेंटान स्टँड लोकां भितर क्लियर करपाक जाय की कॅन्सराची केसीस गोंयांत खूब वाडल्यो, तेजो संबंद आनी फॉर्मेलिन हाजो संबंद कितें आसा तो म्हाका दिसता सरकारान प्रायोरिटी बेजीचेर लोकांचो मना दुबाव आसा तो क्लियर करपाक जाय। कारण कॅन्सराची केसीस खुबश्यो वाडत आसात।